नमस्कार. शेअर मार्केटातलो दिसपट्टो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. सोमारा मार्केट काय प्रमाणात पॉझिटिव्ह उक्ते जाल्ले, मात रोखडीच बाजारात मोठी सेलिंग आयली आणि ट्रेडिंग सेशन सोंपमेरेन बाजारात सेलिंग प्रेशर हेवीच उरलो. अमेरिकन बाजारातल्या प्रेशरान एशिया आणि वांगडाच भारताच्या बाजाराकूय रिस्क झोनान पावयल्ल्यात जमा. सेन्सेक्स 800 पॉयंटावर पडलो. निफ्टीची सेलिंग 200 पॉयंट प्लस जाल्यार बँक निफ्टी 571 पॉयंट पडलो. निफ्टी मिड कॅपात 1000 पॉयंटाची हेवी सेलिंग आणि स्मॉल कॅपातूय 4% मोठी घसरण. निफ्टी इंडेक्स 19,521 उक्तो जाल्लो. 19,556 मेरेन हाय मारून इंडेक्स 19,257 मेरेन पडलो आणि निमाणे 19,281 नेगेटिव्ह क्लोजिंग दिली. सेन्सेक्स 65,419 उक्तो जाल्लो. 3:30 मार्केटाची वेळ सोंपमेरेन इंडेक्स सुमार 825 पॉयंट पडून 64,571 नेगेटिव्ह क्लोज जालो. निफ्टी 50च्या आयच्या टॉप गेनर्सात आज फक्त 2 शेअर महिंद्रा अँड महिंद्रा आणि बजाज फायनान्स कंपनीचे शेअर आज पॉझिटिव्ह क्लोज झाले. जाल्यार लार्ज कॅपात पडपी कंपनीच्या शेअरांमध्ये LTI माइंट्री, अदानी एंटरप्राइजेस, हिंदाल्को, JSW स्टील, अदानी पोर्ट, UPL, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, TCS, HDFC लाईफ आणि NTPC हेर IT शेअर, ऑटो आणि बँकिंग शेअर पडले. आजच्या ट्रेडिंग सेशनाचो फोकस पॉईंट थारलो BSEचो शेअर. BSEन ट्रान्झॅक्शन चार्ज रिवायज करता म्हणून सांगिल्ल्यान सोमारा BSEचो शेअर सुमार 13% पॉझिटिव्ह. ICICI बँकेचो क्वार्टरली रिझल्ट बरो आयिल्ल्यान मार्केट उक्ते जाल्या उपरांत कांय प्रमाणात शेअरात पॉझिटिव्हिटी दिसली. मात बाजारातल्या सेलिंग प्रेशरान ICICI बँकेचो शेअर वयर टिकलो ना. जाल्यार पेटीएमाचो क्वार्टर 2चो रिझल्ट बरो आयलो, मात फाटल्या एका वर्सात 84% चडिल्लो शेअर सोमारा पडलो. लॉरन्स लॅब कंपनीचो रिझल्ट मार्केटाक मानवलो ना. कंपनीचे प्रॉफिट आणि मार्जिन पडले आणि शेअर सुमार 10% नेगेटिव्ह ट्रेड जालो. अप ट्रेंडात आशिल्ल्या झोमॅटो कंपनीच्या शेअरातूय 3% नेगेटिव्हिटी. रेल्वे सेक्टरातूय इरकॉन, IRFC, RVNL कंपनीचे शेअर 4 ते 6% पडले. निफ्टी इंडेक्साचे हेवी वेट TCS, रिलायन्स, L&T आणि HDFC बँकेचो शेअर पासून आज मार्केटाक सावरूंक शकलो ना. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया फुडल्या ट्रेडिंग सेशनाच्या नव्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.